खंयच्याय उदरगतीच्या कामा खातीर रस्ते म्हत्वाचे. म्हजे घर येवजणे खाला घराक रस्त्याची जोडणी मेळपाक जाय जाल्यार जमीन धनियांनी एनओसी दिवप गरजेचें आसा. एनओसी मेळयली जाल्यारूच रस्त्याची कामां बेगीन जातली अशें मत कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझ हांणी उक्तायलें. साई विहार वेळसा वाठारांत रस्त्याच्या कामाचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयलो. जायते फावटी म्हणजे पयलीं येताले सगळो ग्रुपूच असो घेवन ते म्हणजे ऑफिसान मेळोंक बी येताले आनी सांगताले जाता तितले बेगीन आपलो रोड कर. पयले ते येताले, पयले येता तेन्ना विदावट एनओसी येताले, आपलो रोड कर रोड कर रोड कर. जेन्ना एनओसी मेवली, जेन्ना तांकां सांगलें बाबा तुमी एनओसी हाडली म्हणजे कांय करपाक शकना, तेन्ना तेणी एनओसी हाडली. ताच्या उपरांत फटाफट आमचो जो प्रोसेस कितें आसा म्हणजे एमएलए लॅडाचे जो प्रोसेस आसा तो हांवें करून दिल्लो आसा आनी आयज तो सँक्शन जावन आयज तो ऑलरेडी रोडूय तो कंप्लीट जालो आसा. म्हाका दिसता ताणें डिले केलो एनओसी हाडपाक, ताका लागून लेट उरलो. तरी आसतना जी एनओसी हाडून जाता तितले बेगीन आमी हें करून दिलां. हांव पळयता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी हांव जायते फावटी हांव आमच्या लोकां थंय हांव डिस्कशन करतां. म्हाका हो रोड करून दी, म्हाका हो रोड करून दी, म्हाका तो रोड करून दी. लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आसता. हांव जाणा सगळ्यांकूय रोड जावो आनी आमकांय एज अ एमएलए म्हणून म्हाकाय लोकांनी कामां करपाक जाय. पूण विदावट एनओसी व्हेरी डिफिकल्ट आसा, कित्याक लोक एनओसी हाडून दिना. आयज तर एनओसी हाडला म्हणून हो जाला की हेज्यानी पयले 2-3 वर्सां पयलीं म्हाका ते सांगत आहले पूण म्हाका एनओसी मेळून आहली. पूण आतां एनओसी मेळोन हें काम सगळ्यांक मेळून जो कन्सर्न डिपार्टमेंट हांव चड आनी चड आमचे PWD डिपार्टमेंटाक जावं इंजिनियर सगळें काजांतान बी बरें करून म्हणटा जाता तितले बेगीन हो तो तांच्यांनी हो प्रोसेस करून आयज आमी ते रोडाचें इनॉग्रेशन केलें आसा. तशेंच हांव सजमतां आमचे लोकांकूय आतां सोंपेपणी हो रोड कितें जायते फावटी म्हणटाले ह्या रोडार पडटा सारके मोटरसायकल गेले सारकी वचना अशें ताका जायते म्हाका येतालें. आतां म्हाका दिसता आतां सोंपेपण जालां.